एरियान मेजर डॅमेजीस जाल्या, स्पेशली टेरेस तांचो डॅमेज जाला हो कॉम्प्लेक्साचो, आनी थोडे फ्लॅटांकूय डॅमेजीस जाल्या, इलेक्ट्रॉनीक अप्लायन्स डॅमेज जाला. सो वी हॅव कंडक्टेड असेसमेंट. सो प्रिलिमिनरी असेसमेंट रिपोर्ट टुडे आय विल बी सबमिटिंग टू द कलेक्टर, आणि वैल्यूएशन करून विल बी ग्रांटिंग देम कॉम्पनसेशन अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट. रात को करीब 7:30-8 बजे के आसपास सो जो लाइटनिंग हुआ है, सो ऊपर बिल्डिंग में जो है टॉप हमारा जो एरिया जो कॉर्नर है, तो कॉर्नर ब्रेकर जो बिजली गिरी है उस कॉर्नर पे बिजली आके गिरी है, और वहाँ से होता हुआ जो हमारा जो डैमेज हुआ है, जनरेटर हमारा गया है, गाड़ी हमारी गई है, लिफ्ट हमारी गई है, 5 और 6 नंबर्स टीवी जो ना डैमेज हुए हैं, इन्वर्टर गए हैं, फैन गए हैं, सो दस ये एसी गए हैं इसमें. सो ये बहुत ही हैवी जो ना डिजास्टर था, और जो अर्थ अरेस्टर होता तो शायद जो ना हम ये इसमें जो ना बच सकता था, थोड़ा डैमेज कम होता, लेकिन उसकी वजह से जो ना ये गाड़ी का भी सामने का जो गेट है इधर भी वो पत्थर गिरा है पूरा. लायटनिंग जे तुम्ही पयले रातचे, पूण हांगा आमच्या मांगोर ह्या भागान अमन बिल्डिंग म्हणून आसा एक ऑपोजीट टू मांगोर स्पोर्ट क्लब, ते वीज पडून तेंच्या टेरसाचे ते टेरस डॅमेज जाला. पूण टेरस डॅमेज म्हणजे कोणाक कॅज्युअलिटी जावना हीच देवाची कृपा आसली. पूण हितून खुबशे तेंचे एप्लायन्सीस जे होम एप्लायन्सीस आसा ते खुबशे डॅमेज जाले, जशे फ्रीज, एसी म्हणून आमदारांनी मामलेदारान सांगलेलें आसा. पूण खंय तरी गव्हर्मेंट मदत करतलो अशें आमी मागणी करतली. आमची बिल्डिंगेन अमन विंग गोंयांत एट 7:30 एक लायटनींग जालें वयल्यान टॉप फ्लोर ऑफ द बिल्डींग, आनी थंयच्यान तो स्लायड जावन हांगा सकयल येवन ते फातर भितर पडले, आनी थंयच्यान तो गेल्याक झाडां पडले, झाडां तो करपल्ले आसा, आनी थंय एक व्हेहिकल डॅमेज जाला ते झाड पडून. 7:20 न्हू थंयसून ती येयली ती डायरेक्ट न्हू वयर आमच्या टेरेसाचेर पडली. पडून ती सायडीन अशी स्लॉट तो वयलो तो कॉलेज आसलो, कॉलेज तो पडलो डायरेक्ट हांगा टीव्हीचेर हांगा पडले, गाडयेचेर पडले आनी गेटीचेर पडले. बरें कोण मनीस ना आसलेले, देवा कृपेन खरें कोणाक कांय जावना. इतके की मातशे एक 4-5 घराचे टीव्ही या इन्वर्टर या फॅन हे डॅमेज जाले. तर अर्थिंग मारले उपरांत ते सगळे शॉर्ट सर्किट जावन आमचे लिफ्ट बी सगळे बंद पडली. मी पहिले की गोंयभर म्हणजे खूप मोठो पावस पडलो, आणि पावसा बरोबर खूप मोठो गडगडो, लायटनींग सगळें हें जालें, आणि खूब कडेन वीज पडले. हांगाच न्ही तर 2-4 कडेन आनी बी वीज पडल्यो, हांगाय पडली अमन बिल्डिंगेन. आणि सुदैवान म्हणटा तशें कोणाक कांय जावना. हांगा तरी हो पाथवे आसा, लोक हांगा चलत वता येता, आणि ते सगळे कॉलेप्स जावन तो कॉर्नर जो तांचो वीज पडली तो कॉलेप्स जावन हांगा पडलो. पूण कोणाक कांय जावना, सुदैवान कोणाकूच ह्युमन कॅज्युअलिटी कांय जावना. पूण तांकां डॅमेज बिल्डिंगेन खूब जाल्या, खूब जाणांच्यो टीव्ही गेल्यो, खूब जाणांचे फॅन गेले, खूब जाणांचे म्हणजे तांचे सकयल आशिल्लो जनरेटराक मार बसलो. सो आज आमी इन्स्पेक्शनाक आयले, काल तांकां फोन केल्लो हांवें, आनी आज इन्स्पेक्शनाक मामलेदार आयला, तलाटी आयला, चेअरपर्सन आयलो आमचो, आनी तांची डॅमेज कितली जाल्या एसेस आमी करता, आनी डिजास्टर मॅनेजमेंटा अंडर तांकां कितें मदत जावंक शकता. कित्याक डॅमेज तांची खूब जाल्या, पूण इलेक्ट्रॉनीक आयटम्स बी मामलेदार म्हणटा तसो कवर ना म्हणटा तो. पूण जे सिवील वर्क आसा ते तरी तांकां मेळचें, तांकां एक मातसो सपोर्ट गव्हर्मेंटा कडल्यान मातसो सपोर्ट मेळचो, हाज्या खातीर आज आमी आयल्या. आनी तांकां आमी एश्युरन्स दिला की जाता तितले मॅक्झिमम हेल्प आमी तुमकां करपाकूय प्रयत्न करतले. CM रिलीफ फंडांतसूनय कितें मेळूंक शकता जाल्यार थंय तांकां आमी हेल्प करून दितले, आनी ताणे करून तांचे परत एकदां सुरळीत जावचें.